मीटिंग मागलेली बेसिकली गार्बेज इश्यूचेर डिस्कशन करपा एंड टू फायंड अ सोल्यूशन. पूण आमी आज मिटिंगेक येयले, दे हॅव जस्ट वेस्टेड देयर टायम. तेमी एक देखून सोल्यूशन केलें ना. ओन्ली दे आर ब्लेमिंग ही वन काउन्सिलर इज ब्लेमिंग अनदर काउन्सिलर. एक काउन्सिलर आनी कोणा चेअरपर्सना ब्लेम करता. पूण एक लास्टा एक एकल्यागेर देखून कांय सोल्यूशन दिलें ना. वी वर फायटींग विथ देम. आमकां एक सोल्यूशन दी. एक क्वेश्चन इन जालो, आमगे गार्बेज डे टू डे कलेक्शन जालें ना जाल्यार आमी कितें करपा तें. दे हॅव नो आन्सर टू दॅट. We asked them, तुमगे टेंडर कित्याक पास केलें ऑफ 3 crores फॉर ड्रेन्स एंड गटर्स आनी ते सायनबोर्ड घालपाक. देन दॅट मनी कॅन बी यूज फॉर गार्बेज कलेक्शन, फॉर क्लिनिंग द रोड्स, फॉर बायंग कॉम्पॅक्टर्स एंड ऑल दीस थिंग्स. थिंगाय ताका जबाब ना. सी, वी हॅड ऑल गॅदर्ड टू आस्क द काउन्सिलर क्वेश्चन्स. तेन्ना वन सॅनिटरी इन्स्पेक्टर विराज म्हूण तो ही ट्राय टू गेट द क्रावड. when there was a heavy crowd there, तो push करून तो वयतालो. That time he has pushed one Ethel Lobo, who was one of the activists who were present over here. So we were demanding that some action should be taken by the chairperson. Police complaint should be filed against him. Some action should be taken against him. He should not be kept over here. That is what we are demanding, because he cannot touch a woman and he cannot take law in his own hands. They said in the airport jalli by sorbat there were other ways, other doors to go out. He should not have pushed people and come out anyway. He was just trying to show his strength. Look at the livelihood mission. What about the Swachh Bharat? स्वच्छ भारताचेर ते कितें जालां, सगळे टॉयलेट मिन्स सगळ्यांक मडगांव आमगे म्युनिसिपालिटी कोणागे टॉयलेट डॅमेज आहे कितें ते सगळें रिपेरिंग करपाक आनी न्यू जाल्यार न्यू करपाक विथ इन द बजेट ऑफ 5,333 तुगेले स्वच्छ भारत अभियानाचेर सगळें एप्रूव केल्ले. फॉर दॅट तुका एक आधार कार्ड आनी तुगेलें पासबूक आनी फोटो जाय, मिन्स कोणागे टॉयलेटाचें, आनी तेजेर तुका डायरेक्टली 2,000 रुपीज तुगेले फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट डिपॉजीट जातलो. ओके, आफ्टर दॅट तुगेलें मागीर इन्स्पेक्शन करतकूच तुगेलो बॅलन्स अमावंट वील बी डिपॉजिटेड. मागीर सेकंड थिंग अबाउट डोर टू डोर कलेक्शन. डोर टू डोर कलेक्शनाचें आमगेलें चडशें आमकां आतां तें डोर टू डोराचें आमगेलें अजून स्टील आमगेलें हेजेरूच चलता ऑन ट्रायल बेजीस. पूण थोडे वार्डांत आमगेलें मातशें डोर टू डोर जायना, कित्याक आमगे हें आसता तें तुगेलें कलेक्शन करपी आहा ते थोडे जाण येताय थोडे जाण येनाय. सो आमकां कोणाकय एकल्याक रिस्पॉन्सिबल दवरपा मेळना. सो रिस्पॉन्सिबल दवरपा मेळना मागीर वील प्रोवायड फॉर द दिस थिंग कितें आउटसोर्स करपा लागून आमी हें करतले.